सातर्डेकर फाउंडेशन आणि बॉडी बिल्डिंग अँड फिटनेस असोसिएशन ऑफ गोवाच्या माध्यमांच्यान मुरगांव श्री 2025चे कॉम्पिटिशन आम्ही 11 जानेवारीक आयोजित केल्ले आहा कलावती मंदिर सडा हांगासर। साई प्रसाद सातर्डेकर जो म्हाजो धाकटो भाव आसलो तो कालांतरान 9 जानेवारीक ताजो बर्थडे आसल्या कारणान त्या निमतान आमी हो कार्यक्रम आयोजित केला आणि जे हे कॉम्पिटिशनान भाग घेतले त्यांच्यानी खूबशीं नांवां हांगासर रजिस्टर ऑलरेडी जाल्लीं आहा। म्हाका खूब आनंद जाला की एक आपल्या भावाच्या नांवान म्हणजे साई प्रसाद सातर्डेकराच्या नांवान त्याच्या यादस्तीक लागून ताचे फाउंडेशन एक वेगवेगळे कार्यक्रम अनेक वर्सात करीत आसा आणि तातूंतल्यान म्हणजे कल्चरल एक्टिविटीज आसतल्यो जायत किंवा आनी कसली धर्मादाय कामां आसतलीं जायत किंवा कोणाकी मदत करपाची सोशल कामां आसतलीं जायत आणि त्याच भितर ते खेळा मळाचेर सुद्दां हे सगळे यंग जनरेशनाक एकठांय हाडपाक ह्या बॉडी बिल्डिंगीच्या माध्यमांतल्यान प्रयत्न करतात। येता ते 11 जानेवारी सडा हेडलँड आई कलावती मंदिर ह्याच्या ग्राउंडार ही एक चॅम्पियनशीप जातली। ही चॅम्पियनशीप गोवा स्टेट लेवल असल्या कारणान गोयचे सबंद बॉडी बिल्डर्स एथलीट्स तशेंच गेल्या वर्साच्यान आमी वुमन्स कॅटेगरी इंट्रोड्यूस केल्ली आणि ह्या वर्सा आमी अनेक कॅटेगरी वुमन्स फिट मॉडल अशी इंट्रोड्यूस केल्या। तो ह्या कॉम्पिटिशनाक ऑलरेडी मॅक्सिमम एथलीट्स रेडी जाल्ले आसा। गोयचे प्रत्येक क्षेत्रांतल्यान फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ म्हटल्यार आमचे फिटनेस मॉडल्स रेडी जाल्ले आसा, एथलीट्स रेडी जाल्ले। आज मागता समस्त गोयचे लोकांक ह्या कॉम्पिटिशनाक येवन पळोवचे। ह्या कॉम्पिटिशनाक 9 कॅटेगरीज आसा आणि ओवरऑल मुरगांव श्री चॅम्पियनशीप जातली। तशेंच जे टॉप 3 विनर्स आसा तांकां ट्रॉफीज, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स आणि कॅश प्राइजीस आसतलो। चॅम्पियनशीप ऑफ जो चॅम्पियन आसता ताकाय कॅश प्राइज आसतलो आणि जे 4th आणि 5th प्लेस आसा तांकां मेडल्स, सर्टिफिकेट्स आसतली। 70, 75 आणि 75 प्लस अशी कॅटेगरीज आसतल्यो। तशेंच क्लासीक बॉडी बिल्डिंग कॅटेगरी आसतली, मेन्स फिजीक कॅटेगरी आसतली, वुमन्सान वुमन्स फिजीक आणि वुमन्स फिट मॉडल जी फर्स्ट टाइम गोंयांत जाता। ही एक इंटरनॅशनल कॅटेगरी आसा। फर्स्ट टाइम सांगूंक शकता की आमच्या आख्खे इंडियन ओन्ली मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स जशे सिटीज मुंबई, दिल्ली, बँगलोर असल्या सिटींनी चॅम्पियनशीप जाता। आमी फर्स्ट टाइम ही गोंयांनी करपाक सोदता।